उटंगराच्या पावसान पुराय गोंयात धुमशणां घालपाक सुरवात केल्या। शेल्डो कुडचडे वाठारांत दोंगराची पालसाण कोसळून घराचेर पडली। सुदैवान कोणाकूच जिवीतहानी जावंक ना। दोंगराची पालसाण कोसळिल्ल्यान घराचे बरेच लुकसाण जाले, तशेंच पणसाचे झाड लेगीत घराचेर पडले। तळव्या लोकांनी बेगोबेग उजो पालोवपी दळाक कळीत केले। उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार वचून माती पडिल्लो वाठार नितळ केलो। जी माती आसा ती क्ले टायप आसा, व्हायट क्ले आसा। मातयेचो स्ट्रेंथ खूब कमी आसा। एक प्रेशरान ते देऊन हायडीचो स्लो स्लो करून ते घराचेर फूल लोड आयिल्लो आसा। ताचे बरोबर एक झाडी आसा पणसाचें, तेंय घरान भितर सरिल्लें आसा। सो सद्याक आमची पयली प्रायोरिटी कितें आहा की उदक सगळें जे स्टॉक जाला ते लोड मातयेचेर आनीक पडटा। सो सद्याक आमी जे उदक आसा ताका एक सायडीच्यान फ्लो दिवन जो लोड पडटा तो पयलीं कमी करता। आनी सेकेंडरी आमी एलोंग विथ मामलेदारा कडेन आमी ते कन्सल्ट करून जेसीबीची अरेंजमेंट दिता जाल्यार पळयता, कारण ही क्ले आसा ती खूबच प्रमाणान आसा। सो ही क्ले सगळी काडली शिवाय मुखारलो प्रोसिजर जावचो ना। ताचे मदीं आमी घराक जर शोरींग करपाक मेळटा जाल्यार तेंय पळयतात, पूण पयलीं सद्याक फर्स्ट प्रायोरिटी आमी स्टार्ट केला की जें उदक आसा तें उदक साचलां, जें माती सगळी फुगिल्ली आसा तें आनीकूय स्लायड जावंक जायना, पूण आमी पयलीं सद्याक जें उदक आसा तें सोडपाचें पळयतात। डॅमेज तेंच्या घराक ऑलरेडी जे क्लेचो जो हे आसा कंटेंट आसा तो एक रुमाक गेल्लो आसा। दुसरे सायडीन जें पणसाचें झाड जें पडलां म्हणलां तें जे वणटीक सारको हे कट करून तें भितर गेल्लें आसा। सो त्या सायडीन अजून आमकां भितर वचपाक मेळना, तरी आमचे फायर फायटर भितर ट्राय करून एटलिस्ट ती वॉला कडल्यान तें कट करपाक पळयता, कारण तेतूंतल्यानय उदक जर भितर सरलें जाल्यार फूल वणत डॅमेज करतली। वणत ही सुटूंक जायना, त्या कारणान लागून तें झाड कशें करून भितर गेल्लें आसा ते आमचे फायर फायटर वचून ट्राय करत आसा। देर ऑन देयर टोज ट्राय करता ते कट करपाक, आनी जो पर्यंत हेवी मशिनरी हांगा पावना तो पर्यंत आमी जो तांकां हेल्प जाय पडटलो फ्रॉम फायर सायड तो आमी तांकां डेफिनेटली आतां करतले। कॅज्युअलिटी वचून कांय ना, ओन्ली द डॅमेज फॉर प्रॉपर्टी आसा।